आता डिस्कशन म्हटल्यार सरपंच सेक्रेटरी पंचायत बॉडी असे सगळे बसून डिस्कशन जाले आणि आमच्या लोकांचो मेन प्रश्न आसलो पळय तो काजीची झाडां सगळी उडयता तो ते खातीर आमी पयलो मुद्दो कितें मेन मांडलो. आमकां सगळे आयले पयलीं तांकां कांय सांगपाचें नासलें. तेजेर ते खंयच्या कायद्यान बसता, जर ते बसता जाल्यार इमिजिएटली फाल्यां म्हणटा ते आमी आमचो एक लॉयर कोण तरी आनी आमचो कोण तरी आमी लिगल एडवायजर घेवन सगळे उलोवया आनी जर ते बसता कायद्यान जाल्यार फाल्यां स्टॉप नोटीस काडटा म्हणटा पंचायत. फाल्यां काडटा ती काडटा. फाल्यां ताका एक हाफ डे जर गेलो, आमी खंय डिस्कशन करता म्हणसर हाफ डे जर गेलो जाल्यार म्हटलें पयलीं इमिजिएटली सकाळी ना म्हणटा तो आतांच आपूण ते एक बीन फोनाचेर रिक्वेस्ट करता की हे सगळे जायसर मातसो राव म्हणून अशें शुअरन्स दिला आणि आम्ही त्यांच्या विश्वासाचेर आता येयल्या. आता संदीप कांबळे आणि बयाबरोबर आणि आमची पंचायत मंडळ आता मिटींग जाल्या आमच्या भितर की ह्या प्रोसेसात जे हानी जाता ताका पंचायतीचं सहकार्य जाय आणि ते आम्ही आता ताका पूर्ण पाठिंबो दिलो पंचायतीत की आम्ही तांकां सहकार्य करतलो. कायद्याच्या दृश्टीन कशें वचूंक जाय ते फाल्यां आमी परत एकदा बसतले आणि कायद्याची बाजू मांडून आम्ही ते कामाक स्टॉप घेवपाचे आमी प्रयत्न करतले. ते समाज सरपंच एखादे जर गावान काम चल्लां इलिगली जाल्यार ते पावर आसता सरपंचाक किंवा त्या सेक्रेटरीक बंद करपाक. आता येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जाता इलिगली काय लिगली हे लोकांकूय पीडित शेतकऱ्यांकूय खबर ना, पूण पंचायती कडेन कांयतरी कागदपत्र आसतली न्हू परवान्या खातीर. लिंक रोडा बद्दल पंचायती कडेन कांयच कागदपत्री ना. हो विषय जवळजवळ 1 वर्स जालो हा विषय चालता ह्यो. त्याच्या खातीर आमी खास तुळस रोड एक ग्रामसभा पासून घेतलेली. त्या ग्रामसभेत आम्ही विरोध दर्शवलेलो. त्या विरोध दर्शवून सगळ्याक आमी ते ठराव असले ते लोकां गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटा मेरेन पावयलेले. तरी त्याच्या उपरांत सीएमा कडेन 4 मिटिंगे केल्या की जेणे करून खास करून जो तुळसकरवाडी भाग आहा तो आमकां साईड करून दिवचो आणि तुम्ही रोड करचो असं म्हणून. त्यावेळी ते 4य मिटिंगेन आमचो निर्णय कांयच जावंक ना. अचानक टेंडर फ्लोट जाले. आमी विचारले डिपार्टमेंटाक आमी हे कित्याक तुमी करता तर पंचायत ते म्हणटात की पंचायतीक जेन्ना नॅशनल हायवे येता तेन्ना पंचायती कडेन आमी कांयच करस्पॉन्डन्स करिना अशें तेंचे आसले. पूण ते ओरली आसले हा, रिटर्न कांय नासले हे तुमकां सांग. आनी आमी विचारलेले ओरली. सो आतां आमी फाल्यां ठरयला की पंचायतीन एक नोटीस काडपाची स्टॉप नोटीस काडपाची स्टॉप नोटीस आनी शोकाज दोनूय आसतले भितर. ती नोटीस काडटले आनी फाल्यां आतां आमी ठरयला की आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ओरली फोन मारून जो अधिकारी आहा तांकां सांगान फाल्यांच्या दीस तरी काम स्टॉप दवर. आमचो प्रोसेस आमी फाल्यां करता कितें ते आणि तुमकां फुडें कळयता अशें ठरयला. एखादो प्रोजेक्ट येता पळय एखादो प्रोजेक्ट व्हडलो कोटीपेक्षा तेन्ना थंय तरी एक फलक लावचो पडटा. बोर्ड लावन तेजो लेआउट कोण कॉन्ट्रॅक्टर तेजे सगळे डिटेल कितें इश्यू जालो कॉन्टॅक्ट कोणाक करप ते सगळे लावचेच पडटा. हे मान्य करता. ते पयलीं लायलेले आतां तेजे ते कंपाऊंड वॉल घालताना तेणे ते काडले. हांव तेंच्या कडेन कॉन्टॅक्ट करता आनी तांकां तो लेआउट बोर्ड तेंचो आहा तो लावंक सांगता. न्हू तो लेआउटच लागपाक एक दीस वयतलो तसो स्टॉप उरतलो ते पयलीं लाय म्हणपाचें. हो हांवें तुका एअरपोर्टाचें सांगला. एअरपोर्टाचो विशय लिंक रोडाचो पासून विशय हांव तेच्या कडेन कन्सर्न हायवे कडेन उलयता. आतां तुका सांगला हांव उलयता तेच्या कडेन बोर्डय लावंक सांगता ते स्टॉपय करूंक सांगता. चलो बांदन आमकां आमच्या हाडां धरून आमी व्हळाचं पाणी हाडून घरां बांदली तर सरकार आमकां एक बील सोडना ना, एक लायटीचं बील सोडना ना. सरकारान दुसरीकडे जागा दिली जाल्यार तुम्ही तयार आसा? आम्ही दिवूच ना तांकां जागा. आम्ही दिवूच ना. बंद करा तो एअरपोर्ट. आमकां एअरपोर्टूच नाका जाला. एअरपोर्ट एक वाचता सरपंच आमी निवडून हाडला ते सांग तेन्ना उलोवंक ना. आम्ही निवडून हाडला आज आतां तो आमकां एवॉर्ड कित्याक करता? आमकां सगळ्यांक आमी हाडला तेका निवडून. आमी गांवा भायली आसा गांवांतलीच महिला ही पळय सगळी सगळी गांवांतली आहात. पण म्हातारी आयज कित्याक येवन बसले कित्याक येवन
आम्ही इल्ले आहेत मेळपाक आमकां सरपंचांनी म्हणजे जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना सरपंचांनी सांगलें की आपूण पूर्ण तुमच्या वांगडा आसा आनी कितें जें लिगली हें करपाक जाय तें आपूण करतलो आतां फाल्यां ओरली उलयल्लें पूण फाल्यांच्या दिसान सांगलां की जे कोण कन्सर्न हे आसा ताका आपूण नोटीस काडटले आमी तेचे कडेन हें उलयलां की जनावरां मारला झाडां मारला तो लिगली कितली जे पंचायती तर्फे जे आमकां कितें मेळपाक जाय ते तेणी सांगलां आपूण तुमकां दितलो म्हणून आनी आमी हेच्या फुडें आतां आमच्या संघटने मार्फत आमी जे आतां निर्णय घेतला एक वारकणचीच पंचायत न्ही आमी जितले मोपा एअरपोर्टाक कन्सर्न पंचायती आसा सगळ्या पंचायतींनी विजीट दितले तेंच्या मेंबरांक विचारतले की बाबा मोपा एअरपोर्ट येता हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तुमकां पंचायतीक कितें खबर आसा तुमी रेजोल्युशन घेतला कितें केलां तेच्या बद्दल आमी हर एक पंचायतीक लेटर दितले तांकां प्रेजेंट रावपाक सांगतले हितून आनी हर एक गांवाची समिती आनी लोक जमून तांकां आमी विचारतले की तुमकां बाबा कितें खबर आसा कितें खबर ना आनी इफ जर खबर नासतना जर कितें चल्लां जाल्यार आमी पंचायतीक सांगतले की तुमी इमिजिएटली तांकां नोटीस काडा तुमच्या रायटान कितें बसता ती नोटीस काडा तुमी जर कितें रेजोल्युशन पास केला जाल्यार ते जर लोकांक घेवन केला लोकांक घेयनासतना कोणी केला जाल्यार आमी तांकां सांगतले जर लोकांक घेयनासतना केला तुमी कितें केला कितें आमिशाक कोण बळी पडला कितें जाला सगळें आमी चवकशी करतले